बिट्स पिलांनी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाचो आंकडो वाडत आसा। डिसेंबर 2024 ते आतां मेरेन 6 जाणांक बिट्स पिलांनी कॅम्पसात दुबावीत पद्दतीन मरण आयलां। डिसेंबर 2024 ओम प्रियान सिंग, मार्च 2025 अथर्व देसाय, मे 2025 कृष्णा कसेरा, ऑगस्ट 2025 कुशाग्र जैन, सप्टेंबर 2025 ऋषी नायर आणि आता फेब्रुवारी 2026 वैष्णवी हे विद्यार्थिनीक मेळून 6 जाणांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयले। वैष्णवी ही विद्यार्थिनी मूळ बंगळुरूची। सांकवाळच्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसात ती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन इंजिनियरिंगाचे शिक्षण घेताली। बिट्स पिलांनी कॅम्पसाच्या हॉस्टेल रूमात तिका दुबावीत पद्दतीन मरण आयले। ही घडणूक दुबावीत आत्महत्येची आसूये असो अदमास उक्तायला। मजगती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाखाला तयार केल्ले खाशेले समितीन विद्यार्थ्यांचे मानसीक भलायकेची राखण करपा खातीर केल्ल्या उपायांचेर नियाळ घेवपा खातीर बिट्स पिलांनी कॅम्पसाची जायते फावट तपासणी केल्या, अशें दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी सांगलें। समितीच्या सुचोवण्या प्रमाण संस्थेन जायते बदल चालीक लायल्यात, तातूंत 24 वरां ऑनलायन कावन्सिलिंग केंद्रां आसात, अशेंय तिणें सांगलें। Committee, in compliance to the directions of Honorable Supreme Court, to see the implementation of various measures which have to be adopted by higher education institution to ensure the mental health condition of the students are protected. So this DLMC has inspected the campus couple of times. We have examined what is happening there, the entire academic ecosystem, and we have given suggestion to the institution for ensuring that the mental health concerns of the students are being protected. They have made a lot of changes based on the suggestions of the committee. For instance, they currently are having a 24/7 online counseling center or facility which was not available earlier. Similarly, other measures have also been adopted by the institution after taking the recommendation from the committee. बिट्स पिलांनी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाचो आंकडो वाडिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरला। कॅम्पसात कितें तरी गंभीर घडटा। मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणाचेर स्पश्टीकरण दिवपाक जाय, तशेंच ह्या प्रकरणाची न्यायालयान चौकशी जावची म्हूण विरोधकांनी मागणी केल्या। पळय, बिट्स पिलांनीचो इश्यू जो आसा हो गंभीरान घेवंक जाय। डिसेंबर 2024 टील डेट मेरेन 6 मरणां जाली। एवरी टायम सरकार आपालिपा करता। फाटले सप्टेंबर 2025 मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले की दक्षिण गोंयचे जिल्हा अधिकारीच्या नेतृत्वाचो रिपोर्ट येतलो म्हणून रिपोर्ट खंय गेलो? आमी फेब्रुवारीन पावले। फेब्रुवारीन खंय पावले आमी आतां, सो रिपोर्ट खंय गेलो? 6 डेथ्स इन लास्ट ऑलमोस्ट 1 year, म्हणजे डिसेंबर 24 ते आता जानेवारी 2020, ऑलमोस्ट 1 वर्स 2 महिने। जर 6 मरणां जाता देन देयर इज समथिंग सिरियसली रॉंग इन बिट्स पिलांनी। आणि गव्हर्नमेंट चीफ मिनिस्टर टू कम ऑन रेकॉर्ड, तुम्ही विचारा मान्य मुख्यमंत्री, कारण हाज्या पयलीं लहराची जात्रा जाली, थंय प्रॉब्लेम जालो, थंय कमिटी बसला म्हणून तो रिपोर्ट येवना। बर्जाचो रिपोर्ट अजून येना। बिट्स पिलांचो रिपोर्ट 1 वर्स 2 महिने जाले, 6 मरणां जाता। आयज टुडे 6 डेथ, सो हाजेरूय काय ना। सो कलेक्टर साउथ ऑल्सो हॅज टू बी हॅज टू कम क्लियर ऑन दिस, की तिका सांगिल्लें की इन्व्हेस्टिगेट कर म्हणून 2025 शी वॉज सपोज टू इन्व्हेस्टिगेट। आज वी आर इन फेब्रुवारी 2025, वॉट हॅज हॅपन टू इट? आयज दुःखाची गजाल आसा, 6th डेथ इन बिट्स पिलांनी कॉलेज। आता हो सोयो पळय भुरगो आयज लेस देन 1 year भायर पडला। आता ही डिपार्टमेंट, ही एडमिनिस्ट्रेशन, हो गव्हर्नमेंट इतलो इनसेन्सिटिव्ह कसो? आय हॅव कॅटेगरीली रिटर्न टू द कलेक्टर, टू द होम मिनिस्टर अँड टू द पुलीस टू इन्व्हेस्टिगेट द रिझन। आता सरकारान कलेक्टराक इन्क्वायरी कर म्हणून सांगलेले। वेअर इज दॅट रिपोर्ट रिच्ड? वाय दॅट रिपोर्ट इज स्टील नॉट रिलीज? इज देर एनी सम प्रेशर? हो आता 6 डेथ इज अ फॉल प्ले। आय एम शुअर दिस किड ऑल्सो इज डायड बिकॉज ऑफ ओव्हरडोज। आता ड्रग्स थिंगा ओपनली मेवता, सगळे इलिगल सोरो मेवता, सगळे इलिगल काम थिंगा चलता बिट्स पिलांनी, पण सरकार आयज काय एक्शन घेयना, कित्याक घेयना? बिट्स पिलांनी कॅम्पसात आतां मेरेन 6 जाणांक मरण आयले। ह्या घडणुकांक लागून गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाता। ह्या नादी घडिल्ल्या प्रकरणा विशीं मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयिल्लें। आता बिट्स पिलांनी कॅम्पसाचेर खर कारवाय करची म्हूण मुख्यमंत्र्याक परतून एकदा पत्र बरयतलो, अशें कुट्टरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्डोन सांगलें। बिट्स पिलांनी पर incident झाला, this is the 6th incident. It is not going well. It's giving a bad name to the state, to the institution. Institution should take moral responsibility. I have written to the Chief Minister regarding the previous incidents. Now I have to write to the Chief Minister to take action against the school now.
It's high time an action has to be taken against the institution. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.